एक माय आपल्या भुरग्या ल्हान आसतना उबान आंडीर बसयता. ती आंडीर कित्याक लागून बसयता? जे आपूण जें चोयता तें आपणागेल्या भुरग्यान तितलें चोयलोलें. आनी जेन्ना भुरग्या उबान आपणागेले हांदार बसयता तेन्ना ते पांयक जाय आसता. जें आपूण चोयलें ना तें आपणागेल्या भुरग्यान चोवपा. ओतार रावन पांय लासोन आनी माय गॅसिकोर रावन आमचें पोट भरता. पूण भुरगीं म्हणटाय कितें? मायन पायन आमचे पासत केलें कितें काय म्हूण. मायन पायन तुमकां व्हडलें केलें. सगळें मायन पायन कोण दिवपा न्ही कांयच ना माय पाय गेलो. तुमी व्हडलें कित्याक लागून केलें तेणी? तुमको जायना तुमच्या पांयाचेर उबो रावपाकू? आज तुमी तुमच्या माय पायक म्हणटाय हाल तुमगे भुरगीं तुमकां म्हटलीं मायन पायन आमचे पासत कितें केलें काय म्हूण. सो गीव एंड टेक. मायक पायक दुखयनाकाय. पूण आमी कितें कोत्ताय? आमी जेन्ना व्हडलीं जालीं म्हणटरी आमी त्याच मायक पायक दुखयताय आनी सोदताय जे आमच्या मायन पायन आमचे पासत कितें केलो तें. जेन्ना माय पाय जाता त्या दोणा माय पायचो वेल्यू कोट्टा. माय पाय कितें तें. हें कोणा म्हणलो ना. हें जें घोडटा तें सांगिलां. व्हडलें कोन्न तो तुमकां तर मायन पायन कोन्न दिलें जाल्यार केशें जातोलें?